भावंडो सगळ्यांक तुमकां देवर देसूं. पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कृपा, बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्या शांतनी एकवट तुमचे सवे आसूं. बागेन पावलो कालेस्करांक बरोवन 14 वोड गॅलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 14. दुसरो मान म्हाका बिलकूल नाका बाव क्रिस्ताचो कुरीस. ह्या कुर्साचेर म्हजो सुरवंडार उमकळ्ळा आनी आयज पवित्र सभा बागेन आल्फोन्सा हिचें सांबाळून करता. ह्या कोस्तांनी तिका ल्हानूच आसतना वांटो फावो जालो. ताचेरचो पाटलो करतना कुरीस कोस तिका मेळ्ळे आनी कोस्टांतल्यान जेजूक तिणें सोडूंक ना आनी कुरीस मेळ्ळा म्हूण जिवीत सोडून दिवंक ना. कोस्टांतल्यान मोहीमा जोडली. आज तिचे विणोनेन जे कोस्ट कुरीस आमच्या जिवितान आहा, ह्या कुर्सांक कोस्टां खातीर देवाक आमी वाखाण या दिनवासिया. आनी जी मोहिमा आमकां रावता ह्या कोस्टांतल्यान ती घेवंक बागेन आल्फोन्सा ची मोसोतीन ह्या मिसाची भेटीन आमकां करपा बोळ गोठाय मागुया. जिवितान त्रास कोस कुरीस मेळ्ळे तेन्ना फुडें आमी विचार केलो, एक कोस जिवितान म्हज्या जिवितान कित्याक दोनया. बाबार्ता शिराड मोगा शिराड केल्ल्या पातकां समी उगडास करुया आनी देवाची आनी एकामेकाची मोगसणी आमी आतां मागुया. सोर पविता देवाक आनी तुमकां बाबा पणिदो म्हजो सगळी हांव सारून सांगता, मनां चिंतून तळान सारून वायट धरून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध बरो अपराध. ह्या बसत बेगिस्तान सांकवार मारीक सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा पणिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर लागीं नजिकरात पण प्रार्थना मागता. सोर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. समिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, समिया काकूत कोर. ह्या मिसाची इंतेसांव आसा. शर्ली आफोन्सो वाडदीस मनयता. ही आमची भयणीचेर ताच्या जिविताची देवाचो आशिर्वाद मागुया. जुवेन्सियो फेर्नांडीस वाडदीस मनयता. हे बाबाची ताच्या कुटुंबाची देवाचो आशिर्वाद मागुया. जायतीं बाबणां आयज आमची मदलीं वाडदीस लग्नाचे वार्षिक ओरस पाळटात. ह्या चिकायलेची पवित्र सभेंची येतेल्या ल्हान चुकल्या बाळांक जी आवयच्या कुसव्यान आहात, भुरग्यांचेर, तोंडाच्यांचेर, प्लेसांचेर, शापाय शामांचेर, वावड्या खातीर परदेसांत घालपाक येवपाक बोटीर आहात, गोंया भायर आहा, जे कडेन भुरगे बाळना, जे कडेन बेबदीक आहा, जे घरांत रीण आहा, काजांतल्यान प्रश्न सबाव येस ना, नवें घर बांदतात, गेल्या वर्सा काजल्यांत. ह्या वर्सा काज जावनशा बापा ह्या गांवचे एकी गरबेचो आशिर्वाद मागता. ह्या गांवचो कोश्टी भाव दोन फोड कर. ह्या गांवांतलीं भायर आहात, कोण घालपाक येवपाक बोडीर आहात, गोंया भायर शिकतात, वावर करतात, तांचो आशिर्वाद फावो कर. ह्या दिसा कोणाचें ऑपरेशनाक, कोण टेस्ट आहा, कोणाचो रिपोर्ट येवचो आहा, तांकां 19 लाय. प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ. ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटांत, दर्यांत जायती पीक आमकां पावस जावं. जिव्यांक बरी भलायकी दी आनी मरून गेल्ल्यांचे रास फावो कर. मागीर आल्फोन्साचे मसोतीन आमच्यो गोडसो इंतेसांव बाबा मुखार बाबार्थान दवरया. प्रार्थुया. मागीर आल्फोन्सा भाशेन आमच्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक, माद्रीपणाक, मोठवा जिविताक आपोणी फावो जावंक मागुया. सर्वेस्परा देवा, तिने बागेवन आंकवारी आल्फोन्साक कोस्टांचे शिणे वरवीं संतोसान ची सेवा करूंक आपयली. आपलो दिसपोटो कुरीस तिणेन सोंसणीकायेन सोंसलो. तेच भाशेन तुजें रास ह्या संवसारान बांदून हाडूंक आमचे लायक घडटा तें करूंक तिची बरोबर सासण्या संतोसाक आमी सगळीं पाव म्हूण मागता. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो कोरो देवचे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजभोग चलयता सासनाच्या सासनाक. जेरामियास प्रवाद्याचे पुस्तकावेलें वाचप. दीस आनी रात थांबून आसतना म्हजे दोळ्यांतले व्हांवतात दुकां. म्हजे पोरजेचे आंकवार दुयेचेर बोयकूर नोश्ट आयला. ती एकदम घायाल जाल्या. रानान वारान वसत जाल्यार तोलवारी मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शारान वचत जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान देसान भोंवतात फिरतात. कितें कोत्तात तेंच नकळोट. तुवें जुदाक सारकोच पयस केलोय गाय. तुजे आत्म्या सियोनाचे कांटाळ्ळो येता गाय. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलोय की बरीं जावपाचो आनीक आमकां बोरवांसो ना. सवस्कायेक आसतल्या पूण बरें कांयच आयलें ना. बरीं जावचे वेळार पावलो गाय म्हणून पळयतलो पूण आमचेर आयलो तोत्तरो. सर्वेस्परा आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजाचे गुन्यांव आमी वळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केलां. तुजे नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेचे शिनवसनाचे मान उबोवन नाका. आमचो उगडास कोर. आमचे कडेन केल्लो करार मोडूं नाका. राष्ट्राच्या कुड्ड्या देवा मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत वो मोलबालाच्या आपशींच पावस घालूंक जाता जाय. तूं एकलोच हें कोत्ताय न्हय गा सर्वेस्परा. देवा आमचे तुजेरूच आमचो विस्वास. कित्याक हें सगलें तूंच कोरताय. सर्वेस्पराचें उतोरें. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पोतून म्हणया. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमचे माथ्यार घालून नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय. आमी पळय जाल्यार एकदम दळदिरी. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सोडवणारा आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब. कोयद्यांचें रुडोन पावूं ते तुजे मुखार जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां तांकां तुज्या बावल्याचे बोळान निवार. जबाब. पूण आमी तुजी पोरजां. तूं चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्यो. पिणकेचे पिणकेक तुजी वाकाणी कोरतल्यो. जबाब. उद्गार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. Spora
Sorvespora, Sorvespora. सर्विस्पो तुमचे सवय असो. मातेवा परमणी शुभ वर्तमान. लोकांक धाडटो जेजू घरान भितर गेलो. त्या शिसांनी ताचे सरशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराची वापाराची समजणी आमकां दी. ताणें परती पाळून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं. नेर नुस्त्याचीं भुरगीं. नेर वोंपलो दुस्मान देंवचार. लुणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लूं बी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसारा शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते तराच्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो करतल्या मनशांक सुमयतले आनी उज्यांत आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापायच्या राज्यांत सुर्या वरीं पडसोलतलीं. आयकूंक कान आसा ताणें आयकुचें. सुम्याचें शुभ वर्तमान. बाबा आयज पवित्र सभा बागेन आल्फोन्सा हिचें स्मरण करता. ल्हानूच आसतना कुरीस जिवितांत, कोस जिवितांत. ल्हानूच आसतना आवय सोंपली. ल्हानूच आसतना पिडेन सांपडलें. हें सगळ्यांच्या जिविताचें कुरीस मोगान वेगयलो आनी देवाची येवजणची सवय आसली. कित्याक जेन्ना तिका वाडयताली तिजी आंटी आसली सांगताली काजार करूंक सोदताली तिका, लग्नाच्या बेसान भितर काडूंक सोदताली. पूण देवाची येवजण दुसरी आसली. आपली कुडूस लासूंक दिली. कोवेंतान भितर सरली. वणटी मदें जियेतना कुर्साक वेंग मारलो. बागेन पावलोची चीट रोमकारांक 8 रोमन चॅप्टर 8 वर्स 18. जे कोस्ट आमी व्हरता आमच्या जिवितांत आनी जी मोहीम आमकां रावता त्या मोहिमेक सोर करूंक जायना. आनी तिका तिणें चिंतली आनी म्हणटाली ती, ह्या कोश्टाक म्हजे सुसुरे कोन्न नाकात. म्हाका बुजवण दिनाकात. कित्याक हांव जाणा ह्या कोश्टांतल्यान देव म्हजे सगळें कितें करूंक रावता पळय ती. पण आयज ही बागेन आल्फोन्सा कोश्टा वेळार आमचो बाबाड तीर करूंक मागता. हाच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवाच्या पुस्तकांत दुकां व्हांवतात ताची खबर आमी आयकल्या. कोस जिवितांत आसले. पोरसां देवाक विसरलोली. दुसऱ्या देसान पावलोली. हे सगळे कोश्ट नियाळटना देवाचो पूर्ण विस्वास तांचो गोट जाता. देवाचेर विस्वास दवरूंक पावता. शुभ वर्तमानांत आयज बरें बी आनी नेर. बागेन आल्फोन्साच्या जिवितांत ल्हानूच आसतना घडये आवय मेळोंक ना तिका. पूण हें बरें बी तिच्या काळजांत भोंवपलें. आनी जो नेर आसलो जिवितांत, हो नेर केन्नाच जिवितांत भितर सरोंक दिवंक ना. म्हणल्यार कोश्टा वेळार, दुखा वेळार नेर म्हणटा पळय तो देवाचेर विस्वास उणो करप, देवाचेर पिरकोवप. वी ग्रंबल एंड कंप्लेन अगेन्स्ट गॉड when we encounter क्रॉस. हें तिच्या जिवितांत हाडूंक दिवंक ना. आयज बागेन आल्फोन्सा आमकां नमुणो कोश्टा वेळार बाबाड दवरूंक. म्हज्या आमच्या जिवितांत कोश्टा घडये आमी जायते बरें पिरकोवता. वी ग्रंबल. आयज इल्लेशे कोस पडटा ते सोंसूंक हिची मोजत मागुया. आनी जिवितांत कोस्ट आमच्या जिवितांतले आमी ह्या संवसाराच्या यात्रेन सोंपयल्या उपरांत तिजे बरोबर आमी एका दिसा मोहिमेंत भितर सरूंक आमकांच बापाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया.
पेटोने गीत घेऊया C33 पेज नंबर 42 C33. Serves prosram kadim bastam pitpidam chalabastavaksi. Serves prosram kadim bastam pitpidam Może pewnego momentu sobie słowo, może padł momentu. Może babno yam che bulidan sarpavida devapak manto slain sa mun magat edum chata tem bulidan avmana kame mek amshina ke pavitra svisha deva service for madun kyo sarpavida deva बागीन अल्फोन्साचे सेविकेन आपले शिवीत एक मोगाचे बोळान कशें तुका भेटयलें तिच्या उगडासाक तुज्या एकल्याच जोडीत पुताच्या एकवटान आमी भेटयता ती खालती सेवा तूं मानून घे आनी एकाच कोत नासलेल्या बलिदाना वरवीं आमी भोक्तीन आनी पवित्र मोगान तुजे मुखार तामनासतना लासून बसूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमची काळसां उबारात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरपवेदारा आनी सासनांच्या देवा सोर काळ्यान सोरताय आमकां दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गेच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत भेटयल्या समर्पिल्ल्या सोगल्या भोगतांताय तुका तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी समोरवंक फावो मनशा कुळाच्या मूळ सैमाच्या पवित्रपणाक तूं आमकां पवित्र परत आपयताय आनी तुवें भासली जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां भोगूंक दिताय देखून सोद दिता आनी सातां भोगतां सांगाती तामनासतना आमी तुजी किर्ती गायतां पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोत स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या विपवान उंचर्गी सर्वेस्पराचे नांवीन येता तो सुभागी होसाना उंचर्गी सर्वेस्परा करोस पवित्र तोन सगल्या पवित्रपणांची सोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निदानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोटलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस केयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवणातोच ताणें काळस घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतली पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळस नव्या आनी सासणे कराराचें रगत
पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट सोम्या आमी ओवडो खाता आनी जे कालशीतले पियेता तितले पावटी परत तुजें मरण परगडटा. देखून सर्वेस्परा सोजेच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविता सोंडो आनी सोडूंचे काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमीचे विस्तारले ते पयसुपेचो उगडास कर अशें लेव आमच्यो बागेवन बापा आनी फिलिपनेर आमच्यो गोंडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितमोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर जे काकुती अंतरल्या समेस्तांच्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें बागेवन ताकवा मरे देवाच्या माई संगाती बागेवन झुजाय जपती बागेवन दोत्तां बागेवन जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानवल्यान ते सगळे सांतां भक्तां बरोबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी आनी तांची सांगाता तुका वाकाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्वेदार बापा सर्मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. मातेवाचें शुभ वर्तमान 16:21 Gospel of Matthew chapter 16 verse 21. कोणाक म्हजो पाटला करूंक कशी आसत आपलो कुरी सुकोलचो म्हजे पाटल्यान येवची आनी त्या खातीर बालतिमान आमकां जेजूच्याच नांवान यात्निकान कोपलार कुरीस काडून उपरांत आवय बापायन आनी पोदोन मोदीन फुरीस काडून भितर काडला. दाळ करूंक इतलेंच क्रिस्ती जिवीत कुर्साचें कोश्टाचें पूण कोश्टांतल्यान मोहिमाय आहा ती मोहिमेक तो आमकां तयार करता कुरीस. म्हणटकच पिरगोवचें न्हय देवाचें शीण करचो न्हय कोस्ट मोगान भिंगोवया आनी कोस्तांतल्यान मोहिमेक तयार जावंक जेणे शिकल्या मागण्यांतल्यान बाबाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कल्ल्यान बक्षता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान ओतरेकतल्यांक आमकां चितारका कुतीन सोर पातकांतली सुतय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्मय क्रिस्ता धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांत तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र शुभेच्छा बावटीस घाल आनी जे कशे पर्यंत तुका शांत दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. तूं जे येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक स्मयची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवय आसूं. आसांची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमची कागणूक कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची कागणूक कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमच्या समय क्रिसमसाक आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं
सोम्या क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बाबाचे कशे परमणीपयत्मे सौकारांच्या मोन्नावी संवसाराक तुवें जिवितलें हेजे पवित्र गुत सगळे आमच्या खोटेपणांतली आनी सोर वायटांतली आमकां निवार आसाच्यो आज्ञा पाडूंक आमकां आदार दी आनी सोशिल्ले वेगळे सुरूंक केन्नाच निर्मू नाका. होस्तो जिवो जेसू बागेन आल्फोन्साक जिताचे त्रास कोस सोसूंक बोड जालो आयज मोच्या आमच्या जिवितान कुरीस कोस येतना हो जिवो जेसू बोड कोटाय बाबार्थन चिजको आमी शेवताव तेता सगळीं सुवागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना पूण हें उतर म्हाका तुडय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू उगडास करीत जाल्यार तुजो कडसाण सदोसानूच म्हाका दिलो पूण तूं हाजीर जालोय जाल्यार पुरो तातोसकायेन भिरून वेळच्याक आत्मो. जेजू तुझ्या पवित्र नांवा सारकें मधुर संगीत म्हजो रुजला गावचें गोडवें उदक वडांतलें नांव करचें तूं लोक चिंतून मोडान नांव उंचोवचें. Day 25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका दादोस कर. नडोय म्हाका उदकांत कडवडाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं बरें जेजू जितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका पळटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोडशियो तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका वागाडच्या. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा आनी भोगतीन शेवलोल्या पुताचे मांस आनी रगत आम दिसपटो करीस व्हरूंक आमकां बळ दिवं. अशें भाग्योन आल्फोन्साचे देखीन तुज्या पुताचें सारकें आमी वाडोवं आनी एक दीस तुका रूप पळोवन स्वर्गार सासनांक संतोसूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवी आसो. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वाव धंद्याचेर चिकालाचे पवित्र सभेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं.
कोच कुरिस्मे तेतना मोगान तो विंगोंक आनी मोहिमेक तयार जावंक त्या शांतीन आनी मोगान धाडटा. शेवटाक गीत घेऊया F15 पेज नंबर 92. Zobor is